पासून आयज मेरेन हे स्टँड आमचो राती पासून आमचो फंक्शनींग जो आसा तो बंद ऑपरेशन बंद केल्लेलें आहा ब्लू कॅपाचें ऑपरेशन बंद आसा. सो आयज आमकां आतां ऑलमोस्ट आतां 12 सुमार 24 वरां जातलीं. सो आमचें सगळें बंद आसा. सगळे भुरगे आमचे हांगासर त्रास काडटात आनी ट्रिपी ना कांय ना आनी सो ट्रीप ना म्हणटकच इनकम सोर्स झिरो. हे जे दुख्ख आसा न्हू ते सर्वसामान्य जो टॅक्सी चलयता तांकांच हे कळोंक शकता. कारण जो AC रुमान बसता किंवा AC गाडयेन भोंवता न्हू हांकां हे समजपाक डिफिकल्ट. आमचे सर्वसामान्य आतां कोणूय आसो तो फॉर एग्जाम्पल जे कोण सिनियर ऑफिसर आसूं नाजाल्यार तो पॉलिटिशियन कोण आसूं तांकां कांयच पडलेलें ना तें. कारण तेंच्यांनी अशें दुख्ख काडूंक ना न्हू. तेंच्यांनी दिसभर गाडी चलोवंक ना. तेंच्यांनी 4-10 रुपया अशें करून जोडूंक ना किंवा 100 रुपया अशें जोडूंक ना. हे दुर्दैव आमचें आनी काल पासून हें जाल्लेलें आहा. आमचे आतां 500 ऑलमोस्ट जे आहा लोकांचे सर्वसामान्य भुरग्यांचे ते आतां सोंपत येयल्लेले आसा. त्या दुख्खाच्या टायमार जर कोणाक कसली कितें सिच्युएशन जाता जाल्यार हाका कोण रिस्पॉन्सिबल? सरकार एक तर आमकां टायम दिता आनी तेजे कडेन तो जर टायम आमी जर फॉर एग्जाम्पल सांगपाचें म्हटलें आमकां तेणी 5:45 आपयल्या जाल्यार आमी थंयसर 5:45 पावता जाल्यार तो 6:15 म्हटल्यार चलत रावता. आमचो MLA थंयसर पावपाचो आसलो बट काही कारणान तो पावोंक ना किंवा तेंचें कितें कॉम्बिनेशन म्हाका खबर ना पूण ते पावोंक ना. आयज आमी थंयसर पावता अर्दे वर बेगीन पावले जाल्यार आमकां हयसर इतकें दुख्ख की आमकां कळकळ आहा म्हणून आमी बेगीन पावले न्हू. थंयसर कित्याक जावंक ना मिटींग हें दुख्ख कित्याक तेणें टायम दिवंक ना. अर्दे वर 10 मिनटां दिल्यार उपकारता आसलें. आमचें फंक्शनींग बंद दवरलां. हांव एक मान्य करता की आमच्या भुरग्यां कडल्यान मिस्टेक जाल्या की तेंच्यांनी जो सेक्युरिटी क्लियरन्स आहा तितून थोडेशे हे प्रोसेस कंप्लीट करूंक जाय तो करूंक ना मान्य आसा. पूण आमी कितें म्हणटा आमी करता आमकां तूं टायम दी. जालो तो जालो 1 वर्स गेलें आमचें सोड आनी गायडूय करूंक ना. जर इतके दीस जाले न्हू हांव इतकेंच म्हणटा की गव्हर्मेंटान वचून ह्या भुरग्यांनी एकच काम केलें आमच्या. आमी तेन्ना कमी आसले हेच्या बरोबर पूण वचून CM बरोबर इतके दीस कितें करीत तर CMान तेन्ना फीडबॅक घेवंक नाका आसलो. GMआर बरोबर तेन्ना घेवपाचो न्हू. GMआरान तेन्ना सांगपाचें न्हू CMआ की बाबा तेंचो हे सेक्युरिटी क्लियरन्स जायना ना आपूण 1 वर्स जाता सोमतो हे सस्पेंड करतलो. आयज कित्याक सांगता फाल्यां मेरेन तेणी आमचेर हे गजालीचेर 200% आमकां सपोर्ट करचो आनी एग्जिक्यूट करचें. इल्या दिसा आमी थंयसर येतले आयज येतले फाल्यां येतले आयचें मरण फाल्यां धुकलतले असलें जावचें ना. आमकां हेचेर कितें तरी निश्कर्श जायो. आमकां हेचेर सोल्युशन जाय म्हटल्यार जाय. आयज कितें जालां खबर आहा की आमी सकाळच्यान हांगा आसले डेप्युटी कलेक्टरा कडेन. आयज म्हाका दिसता 10 वरां सुमार जाय दिल्ले सांजची आनी आमी आयज सांजचे आमकां MLA थ्रू कॉल येयल्लो की ऑनरेबल CMआन आमकां एपॉयंटमेंट दिल्या म्हणून. पूण आमी जेन्ना थंय पावले 5:45 तेन्ना आमकां अशें कळून येयलें की ऑनरेबल CM जो आहा तो एक 10 ते 15 मिनटान भायर सरलो काही कारणा खातीर. आनी मागीर आमी आमचो जो MLA आहा MLAक कॉन्टेक्ट केलो. MLA थ्रू आमी विचारले परतून ताका जाल्यार तेन्ना CM सरान सांगलें खंय आमकां फाल्यां सकाळीं 11 सुमार आमचें जें मंत्रालय आहा पर्वरी थंय आपयल्लें आहा. तो फुडलो जो कितें प्रोसेस आहा तो आमचो प्रशांत बाब सांगता. 24 वरां जाल्ला आमचा कावंटर बंद जावन ऑलमोस्ट 24 आवर्स जाला. सो एक सांगू सोदता की आमकां थंय लाख भाडी मेळना. दिसाक जवळ जवळ एकूच भाडी मेळटा आमकां. आनी हांव सगळ्यांक सांगू सोदता की तुमच्या प्रेसच्या माध्यमांतल्यान की आमचो जो 500 आहा पळय तेजो अंत पळोवपाचो न्हू. सरकारानूय पळोवपाचो न्हू आनी GMआरानूय पळोवपाचो न्हू.